चवथी उरली ती गृहलक्ष्मी, ती फक्त जसो तूं डियरनेस अलावन्स दिता तसो सप्लिमेंटरी स्कीम आहा. इट डज नॉट रिप्लेस इनकम सोर्स, इट ओन्ली एड्स टू युअर इनकम सोर्स. म्हज्यो सगळ्यो स्किमीन भितर हांवें चुकून सुद्दां एम्प्लॉयमेंटाक डोल दिवंक ना. वेरेस ज्या जाग्यार म्हज्यो एम्प्लॉयमेंट स्किमी आहा पळय थंय काम केल्यारूच पयशे मेळटा. कार्ड आनी पळय काम दे न्हू, तूं दुधाचो धंदो करतलो जाल्यार तुका सवाय गाय दिवपाची हांव वेवस्था करता. तूं CM रोजगार योजनेन तूं धंदो करतलो जाल्यार तुका पयशे दिवपाची वेवस्था करता. म्हणजे बेजिकली बाकीच्या जाग्यार म्हजी सपोर्ट आहा पळय तो फॉरीच पांयार उबो रावपा खातीर आसा. त्यामुळे म्हज्या स्किमीन हे इकॉनॉमिक्स जरी तुमचे स्वताचे असले NREG न्हय म्हजी स्कीम, हातूंतल्यान जी सिग्नल समाजाक गेल्या ते आमचे स्वताचे उदाहरण आमी समज सांगतात. आमी ते प्री बजेट हें करता, सगळे मिडिया करता प्री बजेट अपेक्षा, म्हाज्या ह्या अपेक्षा त्या अपेक्षा सगळे सेक्टरांतल्यान आमी तें सिरीज चलोवपाचें केलें. अपेक्षा घेवया वेगळ्या सेक्टरांचेर. 2-4 रिपोर्टरां पयलीं इनिशियल धाडले फिल्डाचेर. प्रत्येक जाण रिपोर्ट येता ते मागता. कोण डिझेलाचेर वॅट माफ कर, कोण लोन व्यवहार मागता. करता करता असली रिएक्शन येवं लागल्यो. घरांत 2-3 गाडयो, घरांत 2 जाणां प्रायवेट सर्वीस करता आनी ती ना मागणी कितें काय म्हणल्यार आमच्या घरांत एकूय गव्हर्मेंट सर्वंट ना. घरांत 2-3 गव्हर्मेंट सर्वंट ना, मागपाची टेंडन्सी इतली पसरल्या हातूंतल्यान. तुमचें इकॉनॉमिक्स आसाच तें. सरकारान म्हणलें की दिवप, सरकार म्हणलें की दिवप, सरकार म्हणलें की मागप. अरे पण जी गजाल दिवंक शकना आमी निमाणटो विशयूच ड्रॉप केलो. आमी ते सिरीज चलयलेंच ना. तूं ते तूं कोणा कडेन वचून मागतलो तुका चंद्र मागतलो म्हणून कितें फरक पडटा. एज अ गव्हर्मेंट गिवन हांवें तांकां दिलां. आतां तूं 10 वर्सांचो पयलीं पर्रीकार आशिल्लो ना म्हणून सांगतलो तोंडार. आयज हांव ओग्गी रावता, आयकता हे कारणान त्या कारणान सोडून दिता. म्हजें दिवप जें आसा पळय तें योग्य जाग्यार आसा आनी हाजेर हांव ह्या विशयाचेरूच चर्चा करपाक तयार. म्हणून हांवें तुका दाखयलें दयानंद सामाजीक सुरक्षा इज अ स्कीम मच डिफरंट फ्रॉम नरेगा. नरेगा मनशाक आयशी करता. कमावंक शकणाऱ्या समाजाच्या आंगाक तूं हें दिता, कितें म्हणटा ती सबसिडी दिता. वेरेस म्हज्या स्किमीन जो तुज्या समाजाच्या आर्थीक उत्पन्नाक भर घालिना अशाच सेक्शनाक हांवें मदत केल्या. आनी त्या सेक्शनाक मदत करणे आवश्यक आसा, कारण त्या सेक्शनाक मदत केल्या मुळे समाजातले बरेचशे वेलनेस म्हणटा पळय तो जाग्यार आयिल्लो. जनता दरबार आज जर ते प्रत्येक आमदार मंत्र्या कडेन भरता ते पळय सिग्नल गेल्याशी सिग्नल वेगळीच गेला. मागीर तूं चुकीचें. आतां तूं बजेटा वयल्यान वेगळ्याच डिस्कशनाचेर आयलो. सिग्नल कितें शिक्षण आमी लोकांक शिक्षण सारकें दिवपाक शकून ना. तुका हांव स्पश्ट सांगता. म्हाका ताक आसा न्हय आनी हांव तुका हें सांगता बरोबर. तुका दिसता अशी सगळी गजाल ना. लाडली लक्ष्मीक आमकां दिसलेले 15 ते 20 हजार अर्ज येतले. 7,000 अर्ज आयल्या. हांव अनेक लोकां कडेन उलयलो. तांच्यान सांगलें वी कॅन अफोर्ड इट, वी डोंट नीड दॅट मनी अँड वी विल नॉट टेक इट. 5 मिनटां उरल्या म्हजे कडेन. एक 2 म्हत्वाचे विशय घेता. एक सामको म्हत्वाचो विशय तो आसा मायनिंगाचो. मायनिंग तुमी ह्या बजेटा भितर कितें तरी कन्सिडर करपाची अशें चिंतलां? अपार्ट फ्रॉम द स्टॅम्प ड्युटी रेवेन्यू रॉयल्टी बी तुमी धरतात काय तुमी धरला की ह्या वर्साक आपणे रॉयल्टी बियल्टी धरनासतना चिंतपाचें? 100 कोटी धरल्या मरे. 203 कोटी जाता आयर्न ओराची न्ही. तातली भितरली 50 कोटी सुद्दां सादारण ही मायनर मिनरलची आहा. 40-50 कोटी रुपया जी आसा पळय ती बॉक्सायट आनी अन्य गजालींची आहा. सो 100 तूं सायडीक काड, उरलेले 100 ही आयर्नवरूच धरल्या हांवें. कारण म्हाका खात्री आसा की वर्स फायनान्शियल वर्स सोंपच्या पयलीं मे सप्टेंबर ऑक्टोबरांत केन्ना कितें ना कितें तरी मायनिंग एक्टिविटी सुरू जाता. यू आर पॉझिटिव्ह अबाउट की अनेक 6 म्हयने तुमी सांगतात, 6 म्हयन्या उपरांत तुमी होपफुल आहात? एक्चुअली प्रॉब्लेम कितें जाला, सुप्रीम कोर्टान तो बेंच बदलत चल्ला. एक मनीस भितरलो रिटायर जायत चल्ला. त्यामुळे ती केस आमची येता हियरिंगांनी अडकता. आतां तो 14 तारखेक म्हाका दिसता हो अल्ताफ आलम बदलता. त्यामुळे परत दुसरो बॅच येतलो. त्यामुळे परत ते दुसऱ्या बॅची फुडें हियरिंग जातलें म्हणून आमचो डिले जाला. एकदां ती हियरिंग जालें की तो विशय सोंपतलो अशी म्हजी अपेक्षा. म्हाका लास्ट सांगात, हें जर बजेट पळयलें इट इज मोर एक्झिक्युटीव बजेट देन अ विजनरी बजेट. मनोहर पर्रीकाराचें बजेट म्हळ्यार की लोक ते एक विजन अशी अपेक्षा आसता. यू हॅव एंटर्ड इन टू सेकंड इयर ऑफ युअर गव्हर्मेंट अँड यू आर मोर ऑफ एन एक्झिक्युटीव नाव देन ऑफ दॅट विजनरी. अँड विजन परत घडये 4 नाल्यार 5वी वर्सा येतलें. ना विजन पयल्या वर्सा दिला पळय ताका सप्लिमेंटरी बजेट आहा. तुमकां बजेट तुमी बजेटाचो एक्सरसायज विचार करता आसतना एका वर्साचोच करता. हांव एका वर्साचो करिना. म्हजे फाटल्या विजनाचे सगळ्या जाग्यार जे हांवें एक्सप्रेस केल्या पळय
ताका लागणारे सगळे आर्थीक तरतूद जशी गेल्या हातून आशिल्ली तशी ह्या बजेटान आसा. हांवें रिपीट करुना स्पिचान. रिपीट करीत जाल्यार पोरूचे आनी अंदूचे मेळून डबल जातले. सो आय हॅव नॉट रिपिटेड मेनी थिंग्स वीच आर ऑलरेडी execution. Part 2 of part of that budget which I am executing now. For example, एक गजाल लक्षात ताणें आतां जें पळय म्हणलें की तुका सेल टॅक्स खंयच्यान येतलो, हे खंयच्यान येतलो. हांव तुका सादी गोश्ट सांगता. हांव अंदूच्या वर्साक जवळ जवळ 1.5-2 कोटीचें डेव्हलपमेंट वर्क घेता ह्या वर्साक. जबरदस्त स्पिडीन आतां चालू इल्ली स्पीड पकडपाक लागली. आतां ती स्पीड एकदां येतली म्हाका म्हणजे म्हाका आतां कॉन्फिडन्स दिसपाक लागले. तूं म्हाका 8 म्हयन्या पयलीं 4 म्हयन्या पयलीं विचारलेलें जाल्यार हांवूय अस्वस्थ आशिल्लो, जाय इतली स्पीड धरिनासली गाडी. आनी हें धरना हाजें कारण जाय तशें कॅपेबल मनीस ब्युरोक्रेसीन म्हाका दिसतीच पडनासलें. इल्ले करून हांवें सिलेक्ट करून कांय जाग्यार अपॉयंट करून आतां काही बरें म्हणजे सादी गोश्ट सांगता. म्हज्या हातले प्रमुख जे स्टाफ आहा तातले 4 स्टाफ खाली आशिल्लो पोस्ट. अजुनूय 3 आसात. एकट्याक घेतला आतां फुडल्या म्हयन्याक दुसऱ्याक घेतलो. म्हणजे म्हज्याच ऑफिसान म्हाका दिवपाक जाय तसो इंटिग्रिटी आशिल्लो. म्हणजे म्हज्या ऑफिसान हांव इंटिग्रिटीचो डावट आसा जाल्यार घेवचो ना. म्हज्या ऑफिसान इनएफिशियंट मनीस चलचो ना. ताका रातचे 12-11 पर्यंत सुद्दां काम करपाची तयारी आसूंक जाय. काल म्हजो सगळो स्टाफ थंय बजेटा खातीर रातचो 2 पर्यंत 2:30 पर्यंत 3 पर्यंत बसला. म्हणजे हांवें कित्याक सांगता की म्हज्या बरोबर आसणार तितलो हार्ड वर्कींग एंड इंटिग्रिटी अशें दोनूय आसचें पडटा. हे आशिल्ले मनीस म्हाका जाय तितले थंय गॅरंटीचे लागनासले म्हणून हांवें घेवन नासले. एक करून म्हजो स्वताचो पोस्ट भरता. जशे म्हजे लोक थंय येतात तशें तांकां हांव कामां दिवन ती करून घेवंक शकता. म्हणजे जे एक एक्झिक्युशन करपाक तुका टीम लागता पळय ती बिल्टअप करप हो प्रक्रिया चालू आसा अजुनूय. आतां सादारणपणे 80% ती टीम बिल्टअप जाल्या. ताज्या मार्फत ह्यो सगळ्यो गजाली शेवटी करून घेतलो. म्हाका लास्ट सांगात, सगळ्यांनी तुमची ह्या वर्साची बजेटाक मार्क दिले. हांव तुमचे कडच्यान ह्या वर्साची बजेटाक मार्क मागपाक शकना. पण तुमचे फाटले वर्साचे बजेटाचे जे इम्प्लिमेंटेशन आसा ताका तुमी कितली मार्क दितले? हांवें सांगलो तटस्थ जावन 70% हांव हे करूंक शकता. दातले 7 मार्क. हय दातले 7 मार्क. म्हजी स्वताचे जी पळय हे आसता कितें म्हणटा ती इंडिकेटर तो सादारण हांव 85% सकयल देंवलो जाल्यार हांव स्वताक बरो कम्फर्टेबल जायना. पण म्हाका 70चेर कम्फर्टेबल जावचें पडलें गेल्या वर्सा. हाजें एक कारण आसा की हाजे पेक्षा आनीक हांवें स्पीड घेतलेली धर तूं डेवलप करपाक. म्हजे कडेन आर्थीक पयशे तितले एक्सिडेंट जाता आशिल्लो. हय म्हणजे आर्थीक पयशे सरकारा कडेन उरचे नासले. लास्ट प्रश्न. हांव तेच एनफोर्समेंटाचेर एक गजाल सरकारान आमकां सांगिल्ली फाटल्या वर्साक बजेट मांडचे पयलीं की बजेट मांडटनाच की कॉर्पोरेशन्स वील बी रन बाय प्रोफेशनल्स म्हणून. हय देर आर एक प्लॅनिंग बोर्ड ही अशी संस्था ज्याचो सगळे कडेन प्लॅनिंग कमिशन सरकाराच्यो येवजण्यो 5 year प्लॅन सगळ्या कडेन संबंद येता. इट इज लेड बाय यू. बाकीचें जर कॉन्स्टिट्यूशन पळयलें 1-2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट सोडले जाल्यार प्लॅनिंग बोर्ड हाचे कॉन्स्टिट्यूशनाचेर तुमी स्वता सॅटिस्फायड आसात ना. तूं व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुका म्हाका दिसता प्लॅनिंग बोर्डाचें इम्पॉर्टन्स गरजे भायर चड दिसता. ज्या जाग्यार पळय व्हडली राज्यां आसता थंय प्लॅनिंग बोर्डाक खरेंच म्हत्व येता. पण ज्या जाग्यार राज्यां ल्हान आसता करप तांणी ना हांव तेंच सांगता हांव येता. तुवें म्हाका कॉर्पोरेशन वील बी हेडेड बाय प्रोफेशनल म्हणून सांगलें. म्हणजे EDCचेर आयज प्रोफेशनल आसा. म्हजो IDCचेर हांव स्वता रावला. म्हणजे हांवें दुसऱ्याक येवपाक दिवूं ना. ताजें कारण थंय इतल्यो भानगडी आसा की दुसरो कोणूय येत धर तूं ताकाय ते फोंडान घालतले आनी पुरतले. ते सगळे IDC इज अ बीग रॅकेट. म्हणजे हांव स्ट्रेट सांगता. हांव तो चॅरमॅन आसून सांगता की इट इज अ बीग रॅकेट. म्हणजे ते सगळे इनवॉल्ड आहा चोरयेन. आतां तूं म्हणशी कितें मागीर एक्शन कित्याक घेना? एक्शन घेवपाक सोंपें. तूं कितें करतलो? सस्पेंड करतलो. 6 म्हयन्यान परते घेवचो पडटलो भायर. तुमची सगळ्यांत चड ट्रेजरी ब्लीड करता ती KTC कित्याक प्रोफेशनलांनी रन जायना? कितें तुमची ट्रेजरी ब्लिडींग मॅक्झिमम KTC करता कदंबा. ती कित्याक प्रोफेशनलांनी रन जायना? नाही KTC तूं म्हाका ती हाडून पळय मनीस हाडून दी. प्रोफेशनल मेळनात म्हणटा तुमी? ना. हांवें आतां उदाहरण तुका सांगता. हांव GSIDC खातीर सोदता. म्हाका अजुनूय जाय तसो मेळना. दोन गोश्टी येता भितर. काही हांच्यांनी कलर घेतलेलो आसता. त्या कलराचो परिणाम आसता. दुसरो मनीस जो भायलो येवंक सोदता पळय तो त्या कलरा खातीर येवंक सोदिना. ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें मॅस करून दवरला हाचो जर तूं नियाळ घेशी जाल्यार तुका लक्षांत येतलें की तांच्यांनी अशी स्थिती केल्या की सुप्रिटेंडंट आनी वयले इंजिनियर कोणूच सारके क्वॉलिफाय ना. पण आतां ओवरनायट हांव कशें हाडटलो भितर? ही प्रक्रिया ती मुळाच्यान वयर सरपाची प्रक्रिया न्हय. ती प्रक्रिया काबार करून उडयली. त्यामुळे आतां एक्झिक्युटीव इंजिनियर पर्यंत इंजिनियर येता डिप्लोमा होल्डर
डिग्री होल्डर कोणूच ना सुप्रिटेंडंट जावपाक आनी चीफ इंजिनियर जाणार वेळ सांगू आपला लास्ट सांगा म्हाका 12% ग्रोथ प्रोजेक्शन पूर्वी केल्लें अंदूय केलां शक्य आसा हय यू कॉन्फिडंट हय इवन मायन पळय आहा म्हणजे मायनीचो म्हाका चड नुकसान GDPक जावं ना मायनीचो जो खवदळ जाता पळय आनी जे लोक बेकार पडटा पळय ताजो म्हाका त्रास जाता काही लोकांक तो मायन हो विशयूच जाला धंदो म्हणजे नेगेटीव मायन बंद करप होच काही जाणांचो धंदो जाला जशें मायन चालू करप हो काही जाणांचो धंदो आसा तसो काही जाणांक मायन बंद पडप हातून एक आनंदान तोच तांचो वेवसाय जाल्लो आहा काही जाण तर आतां वर्तमानपत्राक कितें म्हणटा ते अशें रेगुलर जाय तसो स्टेटमेंट पेड न्यूज कशी आसता तशी जाय तसो स्टेटमेंट दिणारे एक्सपर्ट जाल्ले आहा काय एक शब्द कळना खंयच्या गजालीचो एक खंयच्या एनवायरमेंटान किंवा खंयच्या एका हातून स्पेशलिस्ट आसत ना 12% इज पॉसिबल एब्सोल्युटली गोंयकारांनी इतली अपेक्षा दवरपाची की 12% मायनस मायन मोर देन 12% दिता मायनस मायन मोर देन 12%. ह्या हाजेर आमी आयची ही भासाभासांक सोंपयतात. विशय भरपूर आशिल्ले नंबर क्रंचिंग पॉलिसी क्रंचिंग जशें हांवें सांगलें तशें दोन्ही गजाली जाल्यात पण एक वरा भितर आटोवप तसो विशय न्ही पण आमची एक वर सोंपला. सर तुमी आयले स्टुडियो भितर बजेट कंप्लीट करून आनी इतली बरी भासाभास केली. थँक्स लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.